डिस्क्लेमर. हो व्हिडिओ म्हळ्यार मनरिजवणींतल्यान प्रबोधनाचो यत्न. हातूंतल्यान कोणाचो अपमान वा मन दुखोवपाचो कांयच उद्देश ना. तर आयज आमी आयल्या DMC महाविद्यालयान आनी म्हाज्या वांगडा आसात म्हाजे कांय इश्ट. तांकां आमी विचारया तांकां कितें येता आनी कितें ना तें म्हाका खुबशे उत्सुकता तेंचे कडसून जाणून घेवपाक. नमस्कार, कशे आहा तुमी? अरे एनर्जीच नासलेले जीव ना, चाय पिऊ ना. ओके, एक दोन प्रश्न विचारता हांव. होळी सगळे जाणां खेळटात? आवडटा? रंग आवडटा सगळ्यांक? कलर्स आवडटा की थोडे कोण फेडेड बीन आवडटा, आपल्याक ब्लॅकूच आवडटा बीन अशें कोणा? कलर्स आवडटा, रायट. आतां होळी हो शब्द खंयच्यान येयलो कोणा खबर आहा? One hour later. वा, ओपन करूनच बसला हांगा. एक स्टोरी अशी आमकां सांगलेली हा पयलीं की एक असूर असो आसलो. कोण तो? आमी तेची भयण समथींग असूर कोण तो? नांव म्हाका एक्झॅक्टली सारकें खबर ना, बट तेका एक वायट नॅगेटिविटी सगळी जी हे बंद करपाक जाय, आमी सगळे वायटपण हे जळोवपाक जाय म्हणून एक तेका एग्जाम्पल कहो तेका जळयल्लो आनी एक नवो आमचे हे स्टार्ट केल्ले. ओके. स्प्रेडींग ऑल पॉझिटिविटी, सगळे नेगेटिव्ह कितें आहा ते वचपाचें, हो आमी साजरो करता. अरे कहना क्या चाहते हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? होलिका. होलिका म्हटल्यार एक्झॅक्टली कोण आसलेली? होलिका हाची बरी आसली, कोण तो हिरण्यकशी. हिरण्यकशाची. ताजो दुसरो भाव कोण? हिरण्यकश्यप. ओके, हिरण्यकश्यप. होलिकाक कसलो वरदान आसलेलो? ताका उजो लागो शकनासलो, सो ताका तो चेडो आसलो न्हू, तो रामाचो प्रल्हाद आसलो न्हू तेजो चेडो, ताका विष्णूचो भक्त आसलो तो, सो तो डेड विष्णूचो प्रल्हाद विष्णूचो भक्त आसलो. ते डॅडीक हिरण्यकश्यपाक ते आवडनासलें म्हणून होलिकाक तो सांगता की तूं ताका घे आनी उज्यान बस म्हणून. बट ते बसता तेन्ना तो फक्त विष्णूचेच चिंतता, मिन्स जप करता. सो तेतूर हिरण्यकश्यपची भयण आसता होलिका, ती जळटा पण प्रल्हाद जळना. शाबास, व्हेरी गुड. बरें आसलेलें. म्हाका एक सांगा, आतां होळी गोंयान खेळटात आमी, ओके. होळीच्या दुसऱ्या दिसा कितें आसता? हिरण्यकश्यपाचेर आसलेले आमी. तेजो वध कोणी केल्लो? तिच्या बापाचें नांव नरसिंह, म्हाका खबर आसता. शिगमो खबर आहा सगळ्यांक? शिगमो खेळणाऱ्यांक कितें म्हणटात? धोंड. होळिका दहन आमी करता, होळी जळयतात आमी, तेन्ना अख्ख्या गोंयान खंय ना खंय कितें तरी जाता. ते उत्सवाक कितें म्हणटात? घोड्यामोड. असं कितें? गडे उत्सव, साळान गडे उत्सव जाता, कुंडण्या एक गडे उत्सव जाता. आमोण्या वटेन थंय हे गडे उत्सव चालू असतात. आमोण्या एक जाता गडे उत्सव, पिळगांव जाता, साळान जाता, कुंडण्या एक जाता. कुंडण्या जात्रेत गड्यांची एक स्पेशालिटी आहे की तिसाळ म्हणटा येता एक. ते तिसाळान कितें जाता? तिसाळान ते खबर ना, बट ज्या हिसपान आमकां आमच्या जाणटेल्या कडल्यान आमचे कोण व्हड आसा तेंच्यांनी आमकां सांगलां त्या प्रमाणे आमकां अशें सांगलां की गड्यांक थंयसर मनशाक पुरता, मडे बीन काडून हाडटा, अशी प्रथा आसता कितें तरी.
कुंड्याची स्पेशलिटी म्हणजे जे कोण असे डेड बॉडी बी असता बरा ते हाडटा थंयसर कळ्ळें न्ही. आनी थंयसर कितें अशें रातचे न्हू 12 जाली न्हू एक सडन टायम आसता तांकां मागीर फोन यूज करूंक मेळना, कसलो आपलो गॅजेट यूज करूंक मेळना. लायट बी तुका फोनाची धर तूं वॉचाची धर तूं कसलें तुका यूज करूंक मेळना, वापरूंकूच मेळना थंयसर. आनी थंय सामको तुका एकाच जाग्यार बसचो पडटा. आनी मागीर ते सकाळचे 3 4 2:30 कशे रातचे थंयसर लोकांची डेड बॉडी हाडटात पुल्लेली आहा आनी थंयसर अशें तेंचो आसता. आनी दुसरो आहा तो एक सान म्हणून एक आसता. आनी सान थंयसर कितें तुका आमकां भोंवपाक मेळटा थंयसर पण लायटी अलावड आसा कळ्ळें न्ही. पूण जेन्ना तो कोण तो देंवचार येता खबर आहा थंयसर तांकां हें करूंक मेळना, तेन्ना थंयसर लायट यूज करूंक मेळना कळ्ळें न्ही. आनी अशेंच करता करता आसता ओके बरें आसता. 3 दीस आसता तो, 3 दीस वेगवेगळ्या जाग्यार थंयसर देंवचार दिसता कळ्ळें न्ही. ओके गुड गुड. तुका खबर आहा होळीचो सिजन स्टार्ट जाला. खंयचो तरी एक उत्सव जाता तो जाले उपरांत होळीक स्टार्ट जाता अशें म्हणटात. तुमकां आजून हिंट दिता ते एक कितें तरी जाता तेजे नेक्स्ट डे ती जात्रेचे म्हणजे उत्सवाचे नेक्स्ट डे सगळे जाण तांबडेच जावन भोंवतात थंय, रंग लायता एकामेकांक. तांबडी होली. अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका. गुलाल खंय जाल्लो हाल्ली. तितली आयडिया ना म्हाका बेसिकली, पूण गुलाल ते खबर आहा. इंत्रूज म्हणून आयकना कोणी हालींच जाला तो. इंत्रूज तुमकां येता कोणाक म्हणपाक येता शबैक जे म्हणटात ते कितें म्हणटात. पावली तारी कडेन पावली शबय शबय आमी येयला वर्सान पयसो घाला बॉल्सान शबय शबय. सुवर्ण रथार बसल्या देवा मंडलेश्वराची मूर्ती, धावतात घोडे घोडे वायुगती. बरं आमचे युग आसलेले खबर आहा कितले युग आसलेले 4. खंयचे खंयचे ते. सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग. कलयुग तुमकां सगळे 10 अवतार खबर आहा. विष्णूचे 10 अवतार. पयलीं महादेव कडल्यान स्टार्ट जाल्ले. महादेवाचो दुसरो अवतार हो विष्णू असो मानतात खूब जाण. एक्झॅक्ट हें ना, पयलीं 3 देवता मेन अशें मानतात आमी, ब्रह्मा, विष्णू आनी आमचो महादेव. सो थोडे कितें म्हणटात विष्णू हो महादेवाचोच रूप, महादेवाचोच अवतार अशें मानतात. आनी महादेव हो पयलो देव आमचो, तेज्या खातीर आमी ताका महादेव अशें म्हणटात. आनी मागीर आमचो सगळो फुडें पिढी स्टार्ट जाल्ली आहा. अरे कहना क्या चाहते हो. समझ रहे हो ना. कृष्णा, तेजे पयलींच्या युगान, श्रीराम, तेजे पयलींच्या युगान, च्या पयलीं परशुराम, वामना आनी वराहा आनी नरसिंहा वराहा मागीर मत्स्य कुर्म आनी पयलीं मत्स्य. हो सारको वाचता. कोणूच म्हाका दिसता कोण पुस्तकां वाचनात. तुमी सगळ्यांना जबा म्हणपाचे. ओके हिरण्यकश्यपाक कोणी मारलेलो. हिरण्यकश्यपाक ना वराहा दिसता ना नरसिंहा. ओके वराहान कोणाक मारलेलो. हिरण्यकश्यपाक म्हणटात तो हिरण्यकश्यप. तेंची खूब वर्सां फायट जाल्लेली. मागीर त्यांनी आपल्या तोंडार हे घेतलेले पृथ्वी, तेन्ना मागीर वध जालें झगडी करून. हिरण्यकश्यान कितें चूक केलेली म्हणून ताका वराहान मारलो. तेणी पृथ्वी हालयल्ली, पृथ्वीचो कितें दिसता. काय पृथ्वी हाललेली काय पृथ्वी व्हरून खंय लिपयली दिसता. ओशनाक खंयच्या तरी ओशन म्हणून आसलो एक. आता एक पृथ्वी आहा तितूनच ओशन्स आहात. ते खंयच्या ओशनान डायमेन्शनान. अरे वा गुड. श्रीकृष्णान पयले खंयच्या राक्षसाक मारलेलो. शिशुपाल. सगळ्यात पयली ताका मारलो. सगळ्यात पयली एका मारलेलो तो, ती बायल आसता ती. नाव कितें तुजें. हांव पळयना. राक्षण धरी राक्षीण दोरी. बरें एक असो फेस्टिवल आसा आमी गोंयान करतात जो अशें म्हणटात की तेजे उपरांत सगळे बरें जाल्यार आमी दीप लायतात. तो खंयचो. दिवाळी. तेन्ना आदले राती कोणाक लासयतात आमी. ताका कोणी मारलेलो. कृष्णा. कोणाचें सहाय्य घेवन, कोणाची मदत घेवन.
लोकांची मदत घेऊन मारलेलो. लोकांची हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी ये क्या हुआ? कोण बिंदास बिंदास सांग रे. सांग तरी. अरे सांग बाई इतल्या सांगतो विसरले ना. बरें नरकासुराकडे कितें आसलेलें त्या खातीर तेणी मारले. 16,000 बायल्यो. ओके गड. बरें 16,000 बायल्यो. सो मागीर तेजे उपरांत कितें जालें? 16,000 बायलेंक तेणी सोडयले मागीर लगीन केली. तेंका व्हरून आपल्या मेहलान दवरलेले. कित्याक? ती विधवा जाली न्ही मागीर. त्यांची इमेज सारखी करपाक कृष्णा वांगडा लगीन केलं. कृष्णा वांगडा डिवायन. तेंका कोण एक्सेप्ट करची नासले म्हणून कृष्णान तेका आपल्या मेहलान व्हरून दवरले. बरें. सो आनी एक प्रश्न, कृष्णाक मानपी सोसायटी खंयची इंडियान आहा ती? वृंदावन. इस्कॉन. फूल फॉर्म? बरें. आनी एक सांगता, एक असो न्हू एक कल्चर जाता गोंयांत जायना, गोंया भायर जाता. थंय न्हू एकूच दीस हो चान्स मेळटा बायलांक दादल्यांक मारपाक आपल्या स्वताच्या घोवाक. ना तांकां हे दांडो दितात आनी ते मारतात. ते घोवाक एक ढाल कशी आसता आडोवपा खातीर. श्री कृष्ण हो कितलो भुरगो? 8वो. ओके 8वो. तेजे पयलीं कितले आहले? 7. तांकां कोणी मारलेले? एडीन कोणतो ना कंस येतो. कंसान मारलेलो. कंसान मारलो. श्रीकृष्णा तेका तो अशी जाताना कसो जाल्लो हांगासर आमचे हितून जेलीन जाल्लो आनी तेका जावच्या पयलीं तेजें मरण थारिल्लेलें. ओके. ते कोणी थारिल्लेले? कोण मारतलो म्हणून? कोणी थार? कंस. कित्या खातीर? तेका नाका आसलें. तेका खबर आसलें. तेका सांगलेले देवीन सांगलेले की तुजो मृत्यू हो एक यशोदा मैयाच्या भुरग्या कडल्यान जातलो म्हणून ते पयलींच सगळ्यांक नाश करून सोदतालो. सॉरी देवकी माताच्या भुरग्या कडल्यानूच जातलो नाश म्हणून कंस तेका पयलींच सगळ्या भुरग्यांक मारूंक सोदतालो. ओके. कृष्णाच्या भावाचें नांव कितें? बलराम. तो कितें म्हणून उलो मारतलो तेका? नाव म्हणटालो तेका. ओके. श्री कृष्णाचो फ्रेंड कोण? सुदामा. आनी हांवें फ्रेंड जाले तुजे 3-4 जाणां. तो सगळ्यांक फ्रेंड आदी तो सगळ्यांक फ्रेंड मानतालो. गाय, पशु पक्षी सगळ्यांक. ओके. श्री कृष्णान गीतोपदेश दिलेलो खबर आहा? तो खंय दिलेलो? कुरुक्षेत्र. कोणाक दिलेलो? अर्जुनाक. आनी कोणी कोणी आयकलेलो तो? बेजिकली पयली अर्जुनान आयकलेलो. अर्जुना वांगडा आनी कोणी तरी आयकलेले ते? धृतराष्ट्र. तो कोण आयकतलो? तेका जो सांगतालो महाभारत कुरुक्षेत्रान कितें कितें जाता तेका एकटो तो सांगतालो. मणी सांगतालो कसलो थंय आसलो तेका नांव बेजिकली नांव जाता. आतां खूब जाणांची नांवां आहात ती चडशांची तीच नांवां आहात. लायक तूं मेजॉरिटी जर कावंट करपाक गेल्यार ते नांव आहा खूब जाणांचे. म्हाजे स्वताचे 2 काका आहात तेच नांवाचे. ओके. श्री कृष्ण जेन्ना म्हटल्यार एका वाटेन पांडव आसले एका वाटेन कौरव आसलेले. श्री कृष्णा कडेन 2 ऑप्शन्स आसलेले म्हणजे दिवपाक तांकां. जेन्ना पांडवान कितें मागलें आनी कौरवान कितें मागलें? बेजिकली पांडवान अर्जुनान मागले की तो आपलो सारथी जावपाक जाय म्हणून आनी कौरवांनी तेजी अख्खी सेना मागली. ओके. श्री कृष्ण रावतालो खंय? द्वारका. तेच्या पयलीं? गोकुल. वृंदावन. श्री कृष्ण च्या पायाक कोणी बाण मारलेलो? म्हणजे श्री कृष्णाचे म्हणटात पळय पांय बोटाक लागलो आनी तेजो जीव गेलो. कोणी मारलेलो? शिकारी आसलो. हय शिकारी. तूं कोण? नांव खबर आहा? नांव खबर ना. शिकारी आसलो. पयले जन्मान तो कोण आसलेलो? तो एक्चुली हिरण आसलेलो. रामायण हे रामयुगान जेन्ना रामान
हाका सीतामान जेन्ना रामाक सांगले आपल्याक तो हिरण जाय आनी त्या फाटल्यान धांवत धांवत रामान एक बाण मारलो तो त्या हेका लागलो हिरणाक फाटल्यानसून आनी तेन्ना ते हितून श्राप घातलो की असोच तुका कोण तरी एक फाट एक बाण मारून हें करतलो आनी तेन्ना तुजो प्राण वयतलो म्हणून आनी तो श्राप कृष्णाच्या युगान कृष्णाक लागलो. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की कोणें कोणाक श्राप दिलेलो. एक श्राप असो आसलेलो की तो श्राप कृष्णाक लागलो आनी तो एक्झॅक्टली कुरुक्षेत्रान दिलेलो कोणी तरी. आनी तो श्री कृष्णान म्हटलें की ओके फायन आपण एक्सेप्ट करून घेता हो श्राप. गांधारी कितें म्हणून श्राप दिलेलो कित्याक? फुडली जितकी पिढी असली ती कोणूच वाचची ना, सगळी मरतली. ओके आनी कित्या खातीर दिलेलो? कित्याक की तेजे 100 चेडे मेले म्हणून कृष्णाच्या एडवायसा खातीर. गुड. कंस आणि रावण कोण? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार. हे पयशिल्ले भाव बी अशें कितें लागतले मे बी म्हणजे अशें रिलेशनाक आतां कजन म्हणटात असू शकना. आतां जर कृष्णा आनी रामाचें कनेक्शन जाता जाल्यार रावणाचें आनी कंसाचें जावं शकना. ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है. श्री विष्णूचे जन्म जे अवतार आहात ते खंयच्या खंयच्या युगान आनी कशे कशे आसलेले? ज्या ज्या युगान अत्याचार वाडटले तेन्ना जो विष्णू देव आहा तो अत्याचार कमी म्हटल्यार सोंपोवपाक एक एक रूप घेतलो. आनी आतां जो कलियूग चालू आहा तितून लास्ट अवतार कल्की अवतार म्हणून तो म्हटल्यार जशे हे वाडटले म्हटल्यार अत्याचार बीन खूब कितें कितें वाडटले तेन्ना तो कल्की अवतार घेतलो आनी ते हे सोंपयतलो. ओके, कल्की अवतार येतलो तेज्या वांगडा कोण आसतले वांगडा हेल्पाक कल्कीच्या? आमचे हे बजरंग बली आसूं शकता, श्रीराम आसूं शकता, म्हटल्यार जे हे अत्याचार सगळे सोंपोवंक शकतात ते सगळे देव आसूं शकतात. 7 इमॉर्टल्स खबर आहा कोणा? 7 इमॉर्टल्स खबर आहा? 7 चिरंजीवी ते कोण कोण सांगू शकता? परशुराम, हनुमान आनी विभीषणूय आसा, मागीर कुलगुरू कृपाचार्य आसा, व्यास, वेदव्यास जी आहा, आनी राजा बली एक आसा, आनी एक बरें. होळीचो उत्सव खंयच्यान चालू जालो अशें लोक गोंयान मानतात? हांवें एक्चुली आयकलेलें की होली जाता बिकॉज ऑफ राधा एंड कृष्णा टू एन्जॉय दर लव. ओके. शिगम्याक खंयचे खंयचे लोकनृत्य सादर करतात? तालगडी, ओके, पट म्हणून कितें तरी पट, मागीर लॅम्प डान्स आनी लॅम्प डान्स, तालगडी, गोफा. गोफ. कंस आणि रावण हे कोण एकामेकाचे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. महाभारत कोणी बरयली? ऋषी वेदव्यास. गणपतीन फक्त बरयलेले तेंच्या कडल्यान. बरें, महाभारत हे बरयलेली रायट. गीता उपदेश खंय जाल्लो? घे आता. कुरुक्षेत्राच्या मैदाना मदीं. कोणी कोणी पळयलोलो? संजय तेका हे आसले दिव्य दृश्टी म्हणून तेणें पळयल्लो. हनुमान वयर हेजे ध्वजार आसलो तेणें आयकलो, अर्जुनान आनी कृष्णा. आनी संजय हेका तो दुर्योधन अश्वत्थामान आयकलोलो तो? ना हय, संजय धृतराष्ट्राक हे करतालो. हय, तिने आयकलेले. संजय ताका नरेट करतालो. संजय जो हे आसलो तेच्या हेतून सभासदान आसलो तो धृतराष्ट्राक सांगतालो. धृतराष्ट्र दुर्योधनाचो बापूय आसलो तेका सांगतालो आनी तेज्या आवयकूय सांगतालो, गांधारीकूय सांगतालो. श्री कृष्णा कडेन 2 ऑप्शन आसले दिवपाक युद्धा टायमार.
ओके कौरव आणि सेना पांडव नाल्यार आपूण एकलोच हय. तरी झगडटलो कोणी कितें मागलें आनी आमच्या अर्जुनान श्रीकृष्णाक मागलो आनी दुर्योधनान तेजी जी सेना नारायणी सेना आसली ती दुर्योधनान मागलेली. गुड नारायणी सेना श्रीकृष्णाक कोणी शाप दिलेलो कौशल की फूल तेजे तेजो हें कूळ द्वारका वयतलो. सगळी हे नश्ट जातली म्हणून हय तेन्ना श्रीकृष्णान हें केल्लो सगळो ताका खबर आसली महाभारत जावपाक आहा आनी जे तेणें रचयिल्लें सगळें तेन्ना दुर्योधन जेन्ना मेलो आनी गांधारीक कळ्ळें जेन्ना तो पांडव आनी कृष्ण घरा येताले आपल्या म्हणल्यार मेहलान येताले तेन्ना गांधारीन ताका श्राप दिल्लो एक दीस असो येतलो की तुजी सगळी द्वारका हे जातली नश्ट जातली म्हणून ती तिडकीन आसली आनी तिणें श्राप दिलो. इवन धृतराष्ट्रान सुद्दां एका भीमाक मारपाचो प्रयत्न केल्लो कित्याक कृष्णान पुतळो हाडून दवरलो आनी तो मोडलो. हय आतां गुड 5 पांडव खंयचे युधिष्ठीर भीम अर्जुन नकुल आनी सहदेव. मदलो कोण सगळ्यात मदलो भाव खंयचो अर्जुन शिव तूं ना सगळ्यात मदलो ह्यो भीम. करणूय आसलो न्हू म्हणल्यार कर्ण हो सूतपुत्र महाभारतांतलो खंयचो एक दादलो आसलेलो जेका मरण एका दादले आनी बायले खातीर जालें म्हणजे दादलो आनी बायलेचो मिक्सचर आसलो तो म्हणजे आमी ट्रान्सजेंडर म्हणटा पळय आतां तसो तेका तेजे कडसून मरण येयलें तेज्या खातीर मरण येयलें पितामह भीष्म. ओके तो कित्या खातीर आदले जन्मान कोण आसलो तो म्हणजे तो कोण आसलेलो कोणा खातीर मरण येयलें तें तो आदल्या जल्मान न्हू तो त्याच जल्माचो ह्यो आसलो की तो ते स्वयंवरांतल्यान भीष्मान अपहरण केल्ले 3 बायलांचे अपहरण केल्ले तिणेन हे दिल्ले की तपस्या केल्ली की आपुणूच कारण जातले भीष्माच्या मृत्यूचे. धृतराष्ट्र कोणाचो चेडो धृतराष्ट्र शांतनू शांतनूचो चेडो न्हू भाव जालो शांतनूचो भाव धृतराष्ट्र. शांतनू आणि हो हा भीष्माचार्य आसा आतां दोगांक आं पंडू आनी धृतराष्ट्र तो बापूय कोण पंडू आनी धृतराष्ट्राचो बापूय कोण आनी कित्याक एकटो आंधळो आनी दुसरो पांगळो जालो एक आंधळो जालो आनी एक पांगळो जालो हेच्या फाटली कारण स्टोरी खबर आहा मात ती नांवां म्हाका तितली एकटोच आहा कोण तो याद येता रे ते खबर सुद्दां एकूच ना पांडूच्या धृतराष्ट्राचो बापूचें नांव बट कोण तरी आसलो असो अंबा म्हणून एक पुस्तक आहा ऋषी मुनीच आसलो रे व्यास मुद्दम वाचा अंबा म्हणून एक पुस्तक आहा ती वाचा महाभारता पयलींचे तुमकां सगळें आयकूंक येतलें वाचूंक मेळटलें ओके Thank you.